कार्मेल किरणाच्या सकाळीक सवालां म्हणल्यार कार्यक्रमाक तुमकां सर्व वीक्षकांक मोगाचो स्वागत. मोटव्यान सांगचें तर सगळो संवसारच हालयल्ली पिडा ती जावन आसा कोरोना व्हायरस. ह्या पिडे विशयांत आमी आदल्या एपिसोडांत आमी जायते समजून घेतलां. मानेस्त लायनल आरान्ना ताणें सविस्तार तेच प्रमाणे सारकी माहिती आमकां दिल्या. पूण प्रस्तुत आमच्या संवसाराची परिस्थिती पळयत आसतना ही पिडा रावत गी चडात गी म्हणलें निर्दिश्ट आमच्यान सांगूंक जायना. तशें आसता आमकां भोगलें की लोकांक हाचे विशयांत आनीकी चड माहिती दिवची गरज म्हणून. तितलें मात न्ही आसता जायत्यांनी आमकां फोनार करून थोडीं सवालां विचारिल्लीं आसात. त्या देखून विचारिल्ल्या सवालांक आनी विचारनातल्या सवालांक आमी आज हांगासर जापी दिवचे प्रयत्न करता. आनी आज ह्या संवादांत उलोवच्याक ते एक जण व्यक्ती आमचे सोय आसात आनी तांचे पैकी एकले जावन आसात बाळोक जेजूचें पुणशेत बिकर्नगड्डे मंगळूर हाचे वडील. ते जावन आसात मानादीक बाप विल्फ्रेड रॉड्रिगस. फादर, तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. तेच प्रमाणे आनी एकले नवार्दीक हाडांचे तज्ञ आमचे सोय आसात. तज्ञ मात न्ही, ते एक आमच्या समाजाचे आस्त म्हळ्यार खंडीत जावन चूक जावची ना. कित्याक म्हळ्यार तांच्या वैद्यकीय राटावळी मदें वैद्यकीय सेवे मदें फुरसत करून माध्यमांनी जावं पत्रांनी जावं भलायके विशीं चड आनी चड लोकांक माहिती दितात आनी एका रितीचें विसांव ते करतात. आनी ते दुसरे कोणूच न्ही, डॉक्टर एडवर्ड नझीर. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. तेच प्रमाणे आनी एक जाणारी आमचे सोय आसात आनी हाची परिचय हांवें सांगचें म्हणना जाल्यार तांच्या नांवाचो उल्लेख करताच खंयचोय विशय जाल्यार ते उलोवंक शकतात. कित्याक म्हळ्यार खरी एक विशय ते अध्ययन करतात आनी सारक्या रितीन उलयतात. आनी ते दुसरे कोणूच न्ही, मनेस्त लायनल आरान्ना. तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत. डॉक्टर, एका व्यक्तीक ताप आयलो, शेळ जाली, कुंकली जाली, आयली या आंग दुख इत्यादी प्रारंभ जाले म्हण चिंत्या. ते प्रारंभ जाल्ल्या फुडले त्या व्यक्तीन शिदा ताच्या फॅमिली डॉक्टर जर तर आसा जाल्यार ताच्या क्लिनिकाक वचून ताका भेटा जाय की या शिदा वचून ताणें आस्पत्रेक वचून एडमीट जाय. आतांच्या प्रस्तुत परिगत्यांत अशें आंग पांग दूख, शेळ, ताळो दूख आनी सकड सामान्य व्हायरसाचे लक्षणाची साध्यता आसा मस्त. आमी आतां कोरोना व्हायरस पण कितें भियेता आनी सामान्य शेळीचे व्हायरस कितें आसा ते दोनी एकच. दोनी कोरोना जाता पोर मानेस्त लायनाला बुवा अपूर्वेन ते सांगून दिलां. आतां अशें एक जाल्ल्या वेळार एकच पटी आस्पत्रेक जावची गरज ना. तुमचो फॅमिली दाखतीर कोण आसा ताचे कडेन वचून ताका गरजेची वखदां काणगे आनी एखाद्या वेळार ते वखदांनी आसतना तो उस्वास काडूंक कश्ट जाले जाल्यार आनी एखाद्या वेळार प्राय चड जाल्ली जाल्यार इतल्यारच डायबिटीस, प्रेशर वा काळजाचे हेर पिडा आसा जाल्यार म्हळ्यार येदोळूच तुका पिडा आसा जाल्यार तो वळ भविश्यात तुवें खंयच्या दाखतराचे ट्रिटमेंट काणयोन आसाय. म्हळ्यार आतां शुगराक प्रेशर आनी आसा जाल्यार ताका फिजिशियन म्हूण आसता ताच्या लागीं वचून हें घेवचें बरें. न्ही जाल्यार येदोळ खंयचेच समस्या नात, तुका एकच पटी ताप सुरू जालो, शेळ जाली जाल्यार तुज्या फॅमिली दाक्तर लागीं वचून ट्रिटमेंट काण घेता. व्हडल्या आस्पत्रेक वचून एडमीट जावची तसली गरज ना. तसली एक भिरांत गरज ना. ओके, चिंत्या एका व्यक्तीक लागीं येयलीं पुरा लक्षणां आसात. ते ताणें खंयच्याय असो एका हॉस्पिटलाक वचून एडमीट जाले जाता की या एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमच्या मंगळुरांत अलिप्त आस्पत्र म्हणून अल्या पिडयेक नमी आयलो आसा. आतां येदोळ म्हळ्यार कोरोनाची भिरांत आसली देखून येदोळ पर्यंत वेर्लोक आस्पत्र्यांत गव्हर्मेंट आस्पत्र्यांत तांकां एक आयसोलेशन वॉर्ड म्हणून तशें केलें. पूण आतां मुखल्या दिसांनी असल्या पिडेस्तांचो सामको चड जावची साध्यता आसा देखून जायत्या कडेन प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी तसली वेवस्था आसा. ESI आस्पत्र्यांत आसा, NMPT आस्पत्र्यांत आसा आनी आज सक्कड मेडिकल कॉलेज आसल्या सक्कड प्रायवेट आस्पत्र्यांनी तसले वार्ड करी जे म्हणलें एक हें आसा आनी ताचे खातीर पुरो तयार आसले ते आसा. आतां फादरमुलस आस्पत्र्यांत असले पिडेस्त आयले जाल्यार कोरोना व्हायरसाचे पिडेस्त आयले जाल्यार त्या पिडेस्तांक प्रत्येक तरान दवरून तांची चिकित्सा करच्या खातीर आनी आस्पत्रेक घेवच्या असले लक्षणां आशिल्ल्या पिडेस्तांक स्क्रिनींग करच्या खातीर तसली वेवस्था फाल्यां जावन सुरू जाता.
तशें एक शेळ ताप कोंकले आयिल्लो पिडेस्त आसा जाल्यार ताका सामान्य शेळ ताप घी या कोरोनाची शेळ ताप घी म्हणून स्क्रीनिंग करचे खातीर तसर एक वेवस्था सुरू जाता. एखाद्या वेळा दुबाव आसा जाल्यार चिंतया तो असली पिडा आशिल्ल्या गांवांत हांव आयिल्लो जालो जाल्यार वा तस जाल्यार पिडेस्ताच्या संपर्कांत आशिल्लो व्यक्ती जालो जाल्यार ताका प्रत्येक तरान दवरून ताचे स्वॅब काडून परीक्षेक धाडणं ते कोरोना व्हायरस वय गी नाही गी म्हणून एक निर्धार करचे तसली एक वेवस्था आता सकल संस्थांनी सुरू करूंक आसा जाता. ओके, आता ती वेवस्था प्रारंभ जाल्या उपरांत आता त्या एका पिडेक वळख जाल्ल्या व्यक्तीक जतन घेवचो एक मनीस आसता या ताचे कुटुंबाचे असतात, घरची असतात, तस जाल्यार वचून तांकां भेट करूंक अवकाश करून दितात की तांचो एक असं काल म्हळ्यार पयलीं आमी उडास करचे बरोबर लयनाथ बाबान बरो अपूर्वायेन सांगला पिडा लागल्या पैकी 80% जाणांक कसलींच व्हडली लक्षणां आसना. सामान्य शेळ ताप खोंकले आसून ताका आपणाक कोरोना व्हायरस लागला म्हणूनच कळत आसना आनी हे मनीस पिडा विस्तारांची साध्यताय चड. पूण एका मनशाक असं शेळ ताप खोंकली सुरू जावन उसवास कडून कस जाले तसले लक्षणां जाल्यार आस्पत्रेक तांकां दखल जावची पडटा आनी ताची वेवस्था करचे खातीर प्रत्येक तरान ट्रेनिंग आशिल्ली नर्सां वॉर्ड बॉयज ते आसा तांकां म्हळ्यार दे आर स्पेशली ट्रेन्ड फॉर दॅट डाक्टरी तशेंच. आता तस जाल्यार मनशाक घरच्या कोणा एकल्या ताका अटेंडंट कोणान दवरचें पडटा आनी ताकाय तसली एक म्हळ्यार ताणें कितें गरजे कितें करूंक नजो म्हणलें तसलें ताका हें दितात आनी एखाद्या वेळा तसली चिकित्सा दिताल्या मनशाक पिडा लागत जाल्यार ताकाय तसलें हें आसता म्हळ्यार चिकित्सा गरज पडटा. एक उडास दवरचें कारण म्हळ्यार ह्या पिडेंत लगभग 10 ते 12% जाणांक मात्र आस्पत्रेंत एडमीट जावचें पडटा. म्हळ्यार आतां 100 जाणांक पिडा लागली जाल्यार तातूंत 10-12 जाणांक मात्र आस्पत्रेंत दखल जावची वेवस्था पडटा. तांचे पैकी 2 ते 3% जाणांक इल्ले सिरियस जावची साध्यताय आसा. म्हळ्यार लागीं 9 वजाचे की 60 जाणांक विशेष म्हणलें कांय हें जायना आनी अशेंच उरल्या जायत्या व्हायरस पिड्यांनी जावन आसले. आता व्हायरस उरल्या व्हायरसाक सामान्य शेळीच्या व्हायरसाक आनी कोरोनाक एक फरक आनी म्हळ्यार कोरोना एक व्यापक तरान विस्तारून आसा. समा ती एकच सोडलें जाल्यार सामान्य शेळी जाल्ल्या पैकी 1-2% जण मरतात. येदोळ भलायकी बरी नासल्यार म्हळ्यार पोपसाची पिडा आसल्यार वा पिडा आसल्यार तांगे सामान्य शेळ जावची ताचे उपरांत न्युमोनिया जावचें ते न्युमोनियांत मरण पावताले मस्त जाण. पूण हातूंत एक वेवस्था म्हळ्यार 60 जावन वेगळाच स्प्रेड जाता आनी मस्त जाणांक लागता देखून मरतनाचो सामको चड आसा म्हळ्यार तशें बघता. पूण आतां कोरोना लागिल्लें सक्कड मरना सक्कड म्हळ्यार हांवें सांगलें बरी 80% जाणांक पिडा आसा म्हळ्यार ती खडीच जाय आनी उरल्या पैकी भोव थोड्या जाणांक मात आस्पत्रेंत दखल करचें पडटा. आनी एकलो चिंतया आतां तुज्या कुटुंबाचो एकलो आस्पत्रेंत एडमीट जाला ताका कोरोना हें आसा म्हूण सांगलें जाल्यार बरें कितें आसतना उरलें ताची भेट करिना जाल्यार बरें ताका पळोवंक वयचें तशें वेचें भेट करिना जाल्यार बरें आस्पत्रेंत पळोवंक पूण जण आसा बंदी आसा ताका एक अटेंडंट म्हणून घरच्यांक एक दवरची वेवस्था आसूंक पुरो घरच्या कोणा एकल्या सोडून करून आनी ताकाय तशें ट्रेनींग करता. देखून विशेष तरान आमी भियोवची गरज ना पूण आतां गरज कार्यक्रम आमी सत रायगेवची गरज. ओके, चिंतया आतां एका घरच्या व्यक्तीक हे व्हायरस आसा म्हणून पक्का जालें त्या दळा त्या घरा आसले इतर संद्यानी कितें करचें. आतां हांवें सांगलें पळय चिंता आतां घरच्या येजमान घरा आसल्या आबाक पिडा लागली न्ही त्या आमच्या आबाक पिडा लागली आनी आब इल्लो सिरियस जालो ताका आस्पत्रेक एडमीट केलें. आतां आब आमच्या सांगात आसलो देखून घरा आमी 5-6 जाण आसले जाल्यार आमी सगळ्यांनी इल्लेशें कॉशियस जावन आसचें. एखाद्या वेळा तापाची लक्षणां आयलीं शेळ ताप सुरू जालो जाल्यार तशें कांय जालें जाल्यार डाक्टराक कळोवन ताका ट्रिटमेंट काडचें. आतां एक आसा काल म्हळ्यार चिंत्या ताका डायग्नोज जाल्या उपरांत घरच्या मनशांनी 1-2 हप्ते भर घरांत हांव भायर वचोंक नजो म्हळ्यार उरल्यांक पिडा वांचे तसली एक वचोंक नजो म्हळ्यार सेल्फ क्वॉरंटायन म्हणटात म्हळ्यार घरा भितर तर रावा 2 हप्ते म्हण 2 हप्ते पर्यंत तुमकां पिडेची कांय लक्षणां येवंक ना जाल्यार तुमकां पिडा लागोंक ना म्हणून अर्थ. ओके, हातूंत आनी एक गरज कारण म्हळ्यार तसलो पिडेस्त घरा आसल्या वेळार उरल्यांनी कितें सत्राय घेवचें पळय लायनाथ बाबांनी अपूर्वायेन सांगलां कितें सत्राय घेवचें म्हणून. प्रमुख कारण म्हळ्यार त्या वेळी एक पिडा लागलो व्यक्ती घरा ताका पिडा लागल्या तो घरा आसा जाल्यार त्या वेळ घरच्यांनी मास्क बांदले. मास्क न्ही जाल्यार सादारण एक तुवालो बांदल्यार भोंवता आनी दिसाक तवळ ताचे हात धुवन आसचे आनी जाता तितले हात मुस्कारा करून नजो नाक तोंड म्हणून सगळे मुस्कारा करता हात म्हळ्यार आपापीच वेतात नुस्तें पूण तशें करिनातले बरी सत्राय त्यार भोंवता. पूण त्या मनशाक घरा दवरून भायर दवरचें तशें करची गरज आसा. आता चिंता एका व्यक्ती ते हे व्हायरस आसा की नाही म्हणून सोदून काडून तुम्ही कसली परीक्षा करतात म्हणजे रगत टेस्ट करतात की आनी कितें टेस्ट करतात. आतां प्रस्तुत कितें गे म्हळ्यार आतां कितें करतात म्हळ्यार चिंत्या एक कोरोना व्हायरस लागलो एक व्यक्ती आसा जाल्यार ताच्या सुतुरांत आयिल्ल्यान तावन ताच्या तोंडाचे आनी नाकाचे स्वॅब्स काडटात
स्वॅब्स कडून एका निर्दिष्ट आता गव्हर्नमेंटान काय केला म्हळ्यार मंगळूरात आता सुरू करता म्हणून आमच्या हेल्थ मिनिस्टर सांगला आता प्रस्तुत आमकां शिवमोग्गा आनी हासन 2 मेडिकल कॉलेजींनी ती वेवस्था आसा ते स्वॅब्स धाडटात आनी त्या मनशाक आसा जाल्यार ताका ताका म्हळ्यार कोरोनाची आसा म्हणून आता कोरोनाचे व्हायरस आशिल्ले फुडले ताका पिडा लागता म्हणल्यार गॅरंटी ना पिडेची लक्षणां येतात म्हणून गॅरंटी ना पूण ताका पिडा आसा म्हणून त्या मनशान कितें करचें म्हळ्यार हे मुखले 2 हप्ते पर्यंत ताणें घरांत भायर वचून उरिल्ल्यांक पिडा लागनातले बरें ताणें सत्राय घेवचें पडटा एखाद्या वेळा पिडा सुरू जाली जाल्यार ताका हें करें पूण रगत टेस्ट करूंक जायना जाल्यार रगत टेस्ट करून ताका कोरोना आसा वा ना म्हणली तसली वेवस्था येदोळ पर्यंत ना ओके आता तुम्ही टेस्टाक दिल्लो रिपोर्ट कितल्या वेळा भितर तुमच्या ते म्हळ्यार आतां हांगासून कितें करता म्हळ्यार आतां ते कुरियर धाडटा एक्सप्रेस कुरियर धाडटात आनी ते रिपोर्ट लागीं लागीं आतांच्या हातूंत 3 ते 4 दीस पर्यंत तें आसा पूण आतां कोडयाळांत लॅब एका तांणी वेवस्था सुरू करतली जाल्यार आमकां बेगीन प्रस्तुत कोडयाळांत लॅबाची वेवस्था ना कोडयाळांत तपासणी करची कोडयाळांत मणिपालांत तपासणी करची वेवस्था ना आतां मणिपालांत आमचे अपूर्वेचे व्हायरल लॅब आसा पूण थोड्या निर्दिष्ट कारणा खातीर तांकां तें परमिशन दिवंक ना आतां आमी शिवमोग्गा हासन बँगलोर धाडचें पडटा कोडयाळांत सुरू जाय जाल्यार तपासणी करया आता हे कोरोना व्हायरस आसा म्हण एका व्यक्ती कळ्ळें कित्या आतां स्टार्टिंगचे जिरेत कळ्ळें जाल्यार ताका केले अँटीबायोटिक्स दिवन गुण करूंक साध्य आसा प्रस्तुत कितें म्हळ्यार आतांच्या वेवस्थेंत ह्या पिडेकच म्हणली वखद ना ट्रिटमेंट म्हणून गुण करूंक साध्य ना एखाद्या वेळा पिडा विशेष जाली व्यक्तीक दुसरी लक्षणां जाली जाल्यार म्हळ्यार पिडा सिरियस म्हणजे लक्षणां आसात म्हणली जाल्यार ताका थोडे ताजे अँटीव्हायरल वखदां कितें आमी दुसऱ्या पिडेक वापरताले एक फ्लू वापरचे की टामी फ्लू म्हणून एक करताले हांव ताचे सांगात HIV पिडेक वापरची थोडी वखदां आसली ती मागीर मलेरियाक वापरचे क्लोरोक्विन हें थोड्या कडेन तांणी वापरून तातूंत बरेंपण जालां म्हणून सांगलां पूण हातूंत आमी केलें म्हळ्यार हे रिपोर्ट यू हॅव टू टेक विथ द पिंच ऑफ साल्ट म्हणटा म्हळ्यार ही पीड आपापीच गुण जाता देखून वखदांनी गुण जाल्या की ते आपापीच गुण जाल्या की निर्दिष्ट तरान सांगूंक ना व्हायरसाच्या पिडेक प्रस्तुत कालें की म्हणून सांगल्यार पिडा येनाशें वॅक्सीन मात्र काणगेत ते वॅक्सीन येतो तयार करूंक ना देखून येना पूण फ्लूक आतां वॅक्सीन आसा हर एका गांवांनी वॅक्सीन वापरता आमच्या गांवांत आसा पूण आमी व्यापाक जावन वापरूना देखून वॅक्सीन येता पर्यंत पिडा हाडूंक जाय आतां चिकित्सकालेक म्हळ्यार आमी सपोर्टीव मेडिसीन ट्रिटमेंट म्हणटा ताका कितें जाय चिंता येता पोप्साचे प्रॉब्लेम आयले जाल्यार ताका सुरयेर ऑक्सिजन मागीर ताचें चड जालें जाल्यार ताका वेंटिलेटर दवरून ताणें गुण जाता पर्यंत हें करचें थोडे फावटी स्टिरॉयड वखदां दितात स्टिरॉयड म्हळ्यार कुडीची सकत चडोवचे खातीर वखदां दिवचे आसा शिवाय दुसरें ना आनी हें 100 पिडेस्तां पैकी 5 जाणां 5 ते 10 जाणांक मात गरज पडटा उरल्यांक गरज पडना आस्पत्रेक दाखल जावची गरज पडना वस्तू जाणां बरें लायनल राणा आतां इतले प्रगती जाल्ल्या राष्ट्रांत ही पिडा कंट्रोलाक हाडूंक जावना तर प्रगती जायनातले जायते राष्ट्र आसात जर तर त्या राष्ट्रांनी ही पिडा विस्तारत जाल्यार तांच्यान ही पिडा कंट्रोल हाडूंक साध्य जाली एका तर्फेन पळयल्यार कंट्रोलर आडवेत हे आडोवंक तुवें एक लॉकडावन करीत आतां आज आमी हांगा बसून उलयतना कितल्या राष्ट्रांनी लॉकडावन केला पर्टिक्युलरली युरोप फ्रांस इज लॉकडावन स्पेन इज लॉकडावन इटली इज लॉकडावन हे आतां डेव्हलप्ड इकॉनॉमीन तुका लॉकडावन करवेत अंडर डेव्हलप्ड ऑर डेव्हलपिंग इकॉनॉमीन तुवें लॉकडावन केल्यार दुबळ्या लोकांनी खायचें दीस पडटा त्रास करून दिसकोली वचून तळ्या पर काम करच्यांनी तांकां एका दिसाची कूल ना जाल्यार तांकां घराक रांदून हाडूंक जावंकूच जायना तशें म्हणटना तुवें लॉकडावन कशें करचें की आतां बुकेन व्हरोंक घालो वय तें एक इट इज स्टेरिंग एट अस इन द फेस आतां आज एक हांवें एक वाचलें दक्तराक धाडलें आमकां तें समान स्पश्ट जावन येदोळ मिसर हिटा वरवीं हे व्हायरस कांय इन नेशन्स वीच हॅव गॉट हाय टेम्परेचर इट मे नॉट स्प्रेड म्हणटात ते आमी आतां आमकां सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ऑल्सो सेज ते आमी येदोळ मिसर आमकां कळोवना म्हणून मात ही आतां एक 4 डॉक्टरांनी तांणी एक रिसर्च करून एक 19 पेज डॉक्युमेंट हाडला दॅट इट मे नॉट स्प्रेड इन कंट्रीज वेर द टेम्परेचर इज हाय हे आमी आतां एक देवा कडेन मागचें अशें म्हणी जाल्यार आमकां एक तेकेशें निवार कर म्हणून कित्याक म्हणून सांगल्यार हांगा म्हणी आमी लॉकडावन केल्यार इंडियान म्हणी लॉकडावन केल्यार इट इज गोइंग टू क्रिएट हॅवक
and particularly to poor people and people who are residing on street corners. कॉर्नर्स मार्गारांना लोक काल करतो लोक म्हणून चिंता घेतोय. आता पळोवंक गेल्यार आमी पत्रांनी आनी परत वाचता सगळ्या संवसाराची आर्थीक परिस्थिती कोसळ्ळ्या आनी आतां असो परिणाम खंयसर वचून रावत या खंयसर वचून पावत आनी असो प्रभाव लोकांचेर कसो पडात. पण आता फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट आमची इकॉनॉमी इट इज नॉट डुईंग वेल. आमची आर्थिक परिस्थिती तितली विशेष ना. गव्हर्नमेंट काल म्हणटा म्हळ्यार ह्या वर्सा आमी 10% ग्रोथ रेट GDP विल ग्रो एट 10% म्हणून. दुसरे थोडे एक्सपर्ट सांगतात 10% इज टू एम्बिशियस, वी मे ग्रो एट द रेट ऑफ 4%. ते सांगलें घेतला कोरोना व्हायरस नातलें जालें. आता कोरोना व्हायरस आयल्या उपरांत ते 4%ची ग्रोथ रेट आमकां जाता की मेळोंक जाता की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू आन्सर दॅट क्वेश्चन. थोडे एक्सपर्ट म्हणतात 1% तांचो चलता साहेबा ग्रोथ रेट ऑफ GDP कुड बी अबाउट 3%. आता ग्रोथ रेट कॅन बी 3% म्हणटाना ऑल सेक्टर्स विल बी डाऊन. When all sectors are down, one very important question. तरणाट्यांक कामाक येवंक मेळटलीं. मस्तोडांनी म्हाका विचारला मार्गार रावन विचारतात काल जाता साहेब आमकां आमच्या भुरग्यांक काम मेळनात की म्हणून. खंयचेय आतां आन्सर करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार एक तरार हे व्हायरस इंडियाक विशेष रितीन येवना. आता काल आमी लास्ट फिगर पळयतना 129 केसेस आले. आता आज दनपारां येवच्या पयलें पळयलें 126 आयल्यात. तातूंत 3 बोशा मस्ट हॅव बीन नेगेटिव्ह. तसं जाल्यार आमकां 129 कंट्रोल करूयेत. आता हे कितले मुखार वचत आमकां उत्तर. आता नेक्स्ट हप्त्यांत येता दिसा खंय पावत ताचो इफेक्ट खंय मिसर पावत म्हणून तुवें विचारलें म्हळ्यार ते म्हाका आन्सर करूंक जाय. बट आतां पळयतना म्हाका GDP ग्रोथ रेट पडटा डेफिनेटली पडटा. कित्याक म्हणून सांगल्यार द वर्ल्ड इज वन. आता दुसऱ्या कडेन ग्रोथ रेट पडटाना आमची ग्रोथ रेट पडटा जाल्यार थोडे एडवांटेज आसा. ते लाग मोडलें जालें. ते लाग मोडलें जालें म्हणटाना युअर फ्यूल शूड बी चीपर. बट हांगा इंडियन टॅक्स चड्डारल्यान फ्यूल चीपर जायना. म्हळ्यार एकाले सवाल विचारले म्हळ्यार आतां लोकांच्या थोड्यां मदीं हे सवाल उदेला म्हळ्यार आतां मुखल्या दिसांनी कशें जायत पडना कालें जायत पडना इन्कम ना काम ना अशा प्रकार सवाला मतीन दोस्ते आसा. देखून हांवें हे सवाल ह्या वेळार तुमच्या लागीं आतां काळांत आमी सांगल्यार गव्हर्नमेंटान एक टीम केलो. सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज मेड अ व्हेरी स्मॉल टीम आनी टू मॉनिटर द सिच्युएशन ऑन अ डे टू डे बेसीस. आतां पळय येस बँक कोलॅप्स जालें 10 दिसांनी तांणी क्षमा केलें. तशें आमचो भरोसो मुखार काळांत जाल्यार गव्हर्नमेंट आसा तांणी हात पांय सोडल्यार मागीर गत जावचें नाका आनी जावचेंय ना म्हणून ते एक आमचो एक भरोसो. फादर विल्फ्रेड आतां उरिल्ल्या फिरगजांनी लोक आयताराचे जमा जाता पूण तुमचें पुणशेत तशें न्ही. हांगासर हप्त्यामध्ये 9 आसा त्या 9 हजारांनी लोक कुडसता. आयताराचे हजारांनी लोक येतात. तितले मागे सगळ्या हप्त्यामध्ये जायतो भक्तीक ह्या पुणशेताक येता. खंय खंय जावन पुणशेताक लोक येतात उपकार मागोवंगी मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंगी या आंगवण फारीक करूंगी हांगासर लोक येतात. सो ह्या पिढे बाबतीत तुमच्या ह्या पुणशेताच्या बोवारी तुमी ही पिढा आडावच्या पासत कसले क्रम घेतलेले आसा. परचे परस आमी डिजिटल मिडियाचेर म्हणजे व्हॉट्सॅपाचेर एक संदेश सगळ्यांक धाडून दिला. येतून म्हणून सांगल्यार येदोळसो ही पिढा व्यापक जावन विस्तारल्या आनी हाच्या विशयान जायती भिरांत उठल्या. त्या देखून ह्या दिशेन गव्हर्नमेंटाच्या ऑफिशलांनी तशेंच पोलीस सभेच्या वडिलांनी थोडी ताकीद दिल्या माहिती दिल्या आनी जागोत वयसून काण घेवंक थोडी सुचना दिल्यात. त्या देखून जी कोण हांगासर ह्या पुणशेताक भेट दितात तांणी ही सुचना पाळची आनी तांच्या भलायकेची जतन घेवची आनी खासगी जबाबदारी दया करून तुमीच वयसून घेवची म्हणून आमची विनंती जावन म्हणलो संदेश आमी सगळ्यांक धाडून दिला.
आता हांगासर स्वाभाविक जावन हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकाक तुमी थंयसर आगमेंत म्हणजे पवित्र उदक दवरतात, सांगात बेंजार केल्लें तेल दवरतात. आतां तें प्रस्तुत दवरलें आसा की ह्या भलायके दृश्टेन तें तुमी थंय काडलां? जेजू बाळकाच्या इमाचे लागीं आमी तेल दवरचें आसा. एक बोल दवरून तातूंत कापूस घालून तातूंत तेल दवरचें. तें तेल आनी दवरचें नाका म्हणून हांवें दवरचो सुचन दिलां आनी तें आमी काडलां. आदमेंता विशयांत हेरां इगर्जेक भितर एकता आसतना दारोटे लागीं वणो दितत एक पोकोरलें म्हणल्यार एक ल्हानशें तें आसता तळें वा दुसरें भायर प्लास्टिकाचे फायबरचें दवरचें आसता तें आमच्या कोणशें ना. पूण गोडट्या लागीं 2 आयदनांनी स्टीलाच्या आयदनांनी आदमेंत दवरून तातूंत 2 स्पून घालून आमी दवरलें आसा. तें दवरयत की म्हणल्यार सवाल आयलें. ते स्पून तरी आपडतात न्ही, त्या देखून आदमेंती दवरचें नाका म्हणून त्या विशयान ती हांवें सुचोवणी दवरचें दिलां आनी तें काडलें. बरेंच केलें. ओके, आतां इगर्जे भितर थंयसर भितर भायर एक 2 कडेन बाळक जेजूची इमाज आसा आनी ताका बैलान ग्लासय आसा आनी ते प्रमाणे इगर्जे भितर कार्मेल सेंट जेजूची इमाज आसा आनी ताकाय बैलान ग्लास आसा. जाल्यार आमचे भक्तीक ताचे लागीं वचून मागतात, मागल्या उपरांत एक उमो घेवची एक बरी संवय आसा. अशें आपडटात म्हणटा ते ग्लासाक आपडटात आनी उमो घेतात. पूण तो ग्लास आयिल्ल्या हर एक भक्तीक आपडटात. सो ह्या विशीं तुमी कांय इगर्जेन कळोवणी दिल्या की? आमी ह्या विशयान निर्दिश्ट रितीन सांगूंक ना. हांवें जनरल रितीन हाचे विशयांत डिजिटल मिडियाचें सुचन दिलां म्हणून हांवें सांगलें. पूण परत हांगासर आनी आतां मिसां जावंक जातात की ना म्हणलें कळयत ना. आतां पळोवंक जाय कितें डीसीची ऑर्डर आयला जाल्यार आमी मतीन दवरूंक आसा आनी आमचे अत्मीक वडील कितें सांगतात तें आमी पाळूंक आसा. पूण एखाद्या वेळा तशें मिसां हांगासर आसतले तर आमी कोण ह्या विशयाची सडीत माहिती दिवंक प्रयत्न कोण जावंक करतले. ओके, तुमच्या त्या उलोवणाक आनी कोर्सूचे तर आतां थोड्या दिसांनी बागेवन तप्तो येता आनी त्या झाडार विशेष करून निमान ब्रेस्तारा आपोस्तलांची पांय धुवची सेरेमनी आसा. शुक्रारा दीस खुर्साचो उमो घेवची एक रिवाज आसा. सो ह्या विशीं तुमी कांय एक निर्धाराक आयल्यात की ह्या वो आत्मीक रितीक संबंद विशय जाल्ल्यान तुमच्या वडिलांक ह्या बिस्पाच्या आदेशाक तुमी राखून आसात की कितें ह्याच्या विशयांत प्रोग्रेस जाला? तुवें सारकें सांगलें. ह्या विशयान आमी चिंतूंक सुरू केलां. पण पंडीत जावन ह्या विशीं हर एक दीस भितर बिस्पात हांव एक आदेश येतो पांय धुवची सेरेमनी कशी वापरची आनी कुर्साचें आराधन आसा न्ही सुद्दां तें कशें करचें पंडिताचे विशीं सूचना येतली आनी पंडितान येतलें म्हणल्यार म्हाका भरोसो आसा आनी ती आमी पळतले आनी लोकांक ह्या विशयांत जोती माहिती दिवंक प्रयत्न करतले. मनेस आरान्नाम आतां आमचें खरें जाल्ल्यान जायत्यांच्या घरांनी कार्यां आसात, जावं बरो जुबल्यो, जावं बरो करार, काजार इत्यादी. पूण थोडी गांवांत आहात, थोडी परगांवांत अशें म्हणून जायत्यांनी येदोळ आपली कार्यां कॅन्सल केल्लीं आसात. पूण आनी थोड्यांनी सड्ड न्ही जाल्यार व्हडना आमी 100 जाणां वट्टूक घालून एक कार्य करया म्हळ्यार तें काजाराक फिक्स केल्लें आसा जाल्यार चडी सैरी गांवांत आसा जाल्यार 100 जाणां जाल्यार व्हडनी आमी एक ल्हानशें कार्य करया म्हणून निर्धार आयल्यान जाल्यार आतां तसलें एक कार्य करीचें जाल्यार डिपार्टमेंटान कसलें परमिशन काडची गरज आसा की? आतां अंटील नाव आतां आमी पळोवंक गेल्यार जाता तितलो लोक उणें करन तुमी एक प्रोग्राम करीचे म्हणून सांगलें. आतां जाता तितलो लोक उणें करीचे म्हणून सांगल्यार कितलो नंबर घेतले नंबर समज आनी डॉक्टरान सांगल्या प्रमाणे ती इट इज अ रॅपिडली स्प्रेडिंग डिजीज. आतां तुवें 100 जाण करून हांव प्रोग्राम करता म्हाका तें स्प्रेड जायना म्हणून सांगल्यार आनी केल्यार आय डोंट थिंक इट इज पॉसिबल. स्प्रेड इट कॅन बी डन इफ देर आर 2 people. देखून तूं नंबर उणें करून हांव फंक्शन करता म्हणून सांगूंक येचें आय डोंट थिंक इट इज अ व्हेरी वायज. वॉट यू से डॉक्टर? म्हाका दिसता काय म्हळ्यार वी हॅव टू एज्युकेट अवर पीपल. लोकांक गेलें गरजे एक कार्य म्हळ्यार अशें शेड ताप कोंकणी कोणाक आसात आनी असल्या कार्यक्रमाक येवन वचो आयताराच्या मिसाक वचून वचो तांकां तशें सांगल्यार बरें म्हणल्यार लोकांनी येवन करचें. दुसरें जाता तितलें आमी हात धुवचे साबू घालून आतां खंय एक वेळ आमकां संवय आसता काय गेल्ले पयलीं आमकां हात लावची संवय आसता. जाता तितलें तसल्या जाग्याक हात लावन वचो आनी तें बस्तपडी जायना देखून तवळ साबू घालून हात धुवचे आनी जाता तितलें मुस्काराक हात वयर घातले बरे प्रयत्न करचे. हें पाळलें जाल्यार नुस्तें वाट्यान सबार तरांच्यो आमच्या कुडींत अत्यंत प्रमुख तरान पिडा विस्तारचो भाग म्हळ्यार आमचो हात. जर हात आमी निताळ दवरले जाल्यार मस्त पिडा आडाव येता आनी कोरोनाची आडाव येता. पूण हें हर एक फावटी करूंक जायना. तुका उडास नासतना तुजो हात शिदा तोंडाक
ते जावेत देखून जाता तिथे निताळाय सांबाळी जाल्यार पिडा उणी करी येता पूण लायनल बाबान सांगले बरी हांव 100 जाणांक दवरता 25 जाणांक दवरता म्हळ्यार नंबर धरले फुडले आयिल्ले 25 जाणांकी पिडा लागची साध्यात आसा देखून आमी पिडा आनी पिडा मस्तू ते पुरता म्हणले येना होय थोड्या तेंपान म्हाका दिसता बहुशा 1.5-2 महिन्या भितर पिडा मायाक जावची साध्यता आसा देखून तो वेळ पर्यंत आमी इल्लेशे फुरसत राखचे बरें आतां चीनान ती तूं पळयशी जाल्यार आतां 2 महिन्या भितर ते पिडा हें जाल्या होय कोणी जाय उणी जाल्या होय. हांगाय तशें तर जाता तशें उरची साध्यता ना आणि एक तुमच्या उलोवण्याक कुडसूर उलोवनचें आमच्या मंगळूर शहरान जावं शहरा भायर जावं जेवणा सरबराय करचे जायते संस्थे आसात आनी बरें करून ते तांचे सरबराय करतात बरें जेवण लोकांक दितात पूण ह्या संदर्भात तुम्ही ज्या असले जेवणा सरबराय करच्या संस्थ्यांक कितें सांगूंक आशेतात त्या निताळ्या विशयी निताळे म्हळ्यार आतां संस्थेन निताळे करचे की वैयक्तीक इंडिव्हिज्युअल निताळ सत्राय सांबाळची गरजेचे आतां हर एक फावटी जाता तितले म्हाका दिसता काय म्हळ्यार जाता तितले फंक्शन करतना हात साबू दवरून हात धुवचे एक हें करचें मांडावळ दवरची आनी तें शेळ पुसूंक तुजो तूं आलो वापरचें तें गरजेचें तो एक तूं आलो दवरलो जाल्यार ताणें कोणें पुसलो जाल्यार तूं हें केलें म्हळ्यार तूं आल्या लागले सत हांव 9 वरां आमचेर व्हायरस आसची साध्यता आसता एक तुज्या हाता लागेल देखून तूं आल्या ते तूं आलो दवरून ताणें तांचोच उपाय केल्यार बरें आनी जाता तितलें साध्य तितलें दुसरे कडेन अशें हात बांदून रावल्यार बरें मेजांक कदेलांक आनी हें करनासतना फादर आतां हे व्हायरस आयला एक सगळ्यांनी न्ही थोड्यांनी अशें म्हणचें आसा हें जावन आसा देवान धाडलें व्हडलें कर्ग पातकाक शिक्षा पूण हें कितल्या मापान अशें म्हणचें सारकें ह्या सवालाक जाप दिवंक हांव एक तज्ञ न्हय तरी वांजेलांत आमी वचता जेजून एका पिडेस्ताक गुण केल्या तक्षणा तुजी पात कांदको बॉक्सांनी समुद्रान घरा वच म्हणलो उल्लेख आसा हाका कारण जुदेवचे प्रमाणे पिडा पातकांक एक शिक्षा म्हूण देखून जायत्या लोकांनी चिंतचें थोड्यो बोट्यो म्हणी आनी प्रत्येक जाण आतां ही पिडा हें कर्ग आमच्या पातकांक शिक्षा पडना म्हणून ताच्या बदलाक हांवें सांगचें तर देवान एक शिक्षा वा कर्ग धाडला म्हणचे की देवान आमकां एक अवकाश दिला म्हणून मानून घेतल्या बरें म्हणून हांव चिंता जावं पळो आमच्या पाताक आसा वैयक्तीक पाताक आसा सामाजीक रितीन एक पवित्र सभा जावन आमी केल्लें पाप आसा प्राचीत काळ कसोय पातकां वळखून घेवचो वेळ देवा आमकां बक्षी म्हणून देवाच्या पांयां पडचें पातकांचें बक्षणें मागचें देवान दिला कर्ग वा सर्ग तें गरजेचें न्हय कित्याक जर म्हजें बाप आसा पातकांचें फारीकपण मानून घेवचें पूण शिक्षा म्हणून करच्या बदलाक देवान म्हाका एक अवकाश दिला देवाच्या लागीं वचोंक म्हणून मानून घेतल्यार बरें म्हणून म्हजें चिंतन सारकी जातली आध्यात्मिक दृश्टीने या पिढ्या विशीं आमी कसले एक लिसांव शिकयत वय पेल्या खातीर हुस्को दाखोवंक पेल्या खातीर मागोवंक हो एक अवकाश पळय म्हाका पिडाना तुका पिडाना पूण आमी दोगूय जाण किंवा आमी सगळां जेजू क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे म्हज्या हाताक लागल्यार म्हज्या हाताक म्हाका दूख न्हय कामांड म्हज्या ब्रेन हाडटा दोतोर बाबांक आसा ताणें सांगा जाय म्हण तसो सगळ्या म्हज्या कुडींत ताची दूख कळटा जेजू क्रिस्ताची मिस्तीक कूड पयसो म्हळ्यार तशेंच कोणाय एकल्या काय जाल्यार त्या सगळ्या पोळी सभेक कितें तरी जालें दूख जालें म्हणल्यार समजून घेवचें आनी कोणीय तो व्यक्ती जावं दी कोणीय ताका बली जाला कोणी मेलो वा त्या पिड्या उडवटा ताचे थंय म्हजें काळीस वसाचें म्हणजे ताचे खातीर मागचें ताचे खातीर इल्लो त्याग करचो ताच्या खातीर हो म्हज्या खरेंच मातसो थोडो तरी धोंडोणी उपास कितें हांव करता तर त्या असले पिडे सगळ्याक भेटोवंक हो एक बरो अवकाश म्हणून हांव मानता मानेस्तारांना तुम्ही एक चार्टर्ड अकाउंटंट अशें आसता म्हाका एक उडास आतां आमी ह्या पिढये विशीं ते आपण नजो ह्या आपण नजो अशें प्रमाणे आमी जायते हेरांक बुधवार सांगता ओके आतां पयशे नोट आमी सगळे नोट आपडटा कॉयन आपडटा चिल्लर आपडटा इस्मॉल घालता या काय इंगत आदारणांतलो काही मार्गदर्शन आसा जाल्यार बिगमत ताका घालें नोट घालता या चिल्लर घालता अशें कोणें परतो नोट आपडला आमकां गोत्तू ना सो ह्या विशयान तुमी कितें सांगूंक आशा पयलीं नोट मस्त जाणा पडटले जाल्यार कोणाय की एक हें तकले वचूना काली मार्केटी गेल्यार मोगरल्यान दिल्ले नोट मातिल्ले पयस तावन कांय घेताले हांव नांदर कोणें नोट दिल्यार कांय घेता
ते पडल्यार पडल्यार इंचतात आतां सडन एक मते गायलें ओ आजून नोटांत आतां काले म्हणी आसतले आतां नोट नात जाल्यार मोबायलांत तुजे पेटीएमा तें आसा डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स आर अलाउड मात आतां तातूंत तुजे कडेन एक सवाल विचारता मोबायलार न्हय मोबायल कितले जाण धुतात कितले जाण ताका साफ करतात मोबायल आतां टच फोन सो तुवें टच केल्लें सगळे यूज सगळे यूज करतात तशें म्हणटना हें एक तूं विचारलें व्हेरी गुड क्वेश्चन नाव वॉट डू वी डू विथ मनी आनी दुबळ्या लोकांक डिजिटल इकॉनॉमी इज नॉट देर सो वॉट वील दे डू डाक्टरान सांगलें बरी नोट घेवचे पॉकेटीन घालचे घरा वचून हात धुवचे पॉकेटींत उरता ते समजूं जायना पॉकेटींत उरता म्हणजे एक 100 घंटे म्हणी ते वायरस आसता आसता आनी तुजें टेबलार आनी बरें पडिल्लें अबाउट 48 hours ऑल्सो इट कॅन बी देर देखून 17 घेवचे डॉक्टर आमी आतां उमळ वस्तूरी एक सारक्या मापान वताक सुकत गेल्यार अदीक बरें न्ही ते म्हळ्यार तशें म्हळ्यार आतां वापरलेले खंयचे वस्तू आतां तुज्या लागीं म्हळ्यार गज कांय म्हळ्यार आतां म्हाका एकदां शेळटा पंखले आसा जाल्यार हांवें आतां हांगा तुजे कडेन उलयतना शिंगो काडटा पंखले काडटा तुज्या आंगार पडचे साथ येता आनी ते तुज्या हात लागल्यार तुका तशें लागचे साथ येता भले के भोंवती एक मनीस आसा जाल्यार सादारण जावन तशें कांय आसची वेवस्था ना एक म्हळ्यार पर्सनल हायजीना विशयन म्हळ्यार वैयक्तीक नितळ्या विशयन गुमान दिवच्याक वो एक पाद्रे म्हाका सांगलें आत्मीक म्हणून बरें हांव कितें सांगता धाकट्या जावन म्हाका वैयक्तीक नितळ्या विशयन ती चिंतची आमच्या लोकांक येदोळ पर्यंत हात धुवची संवय म्हणून नासली आतां म्हाका दिसता मस्तू कडेन आतां जायते जाणांनी आतां पयले फावटी हात धुवंक शिकले साबू घालची सोय ना ताजे फुडें अशें उदक जलकंडम शुद्धम म्हणटात पळय तशें उदक पडलें फुडें नितळ जालें म्हणटा आतां मातीला साबू घालून बरोबर केन्ना हात धुवचे तेंकाचे नाक्षेचे इड्यांनी धुवचे प्रत्येक जाण आमच्या तोंडाक कितें व्हडलें नाक्षे सोडची सवय आसता ताच्या मुळांक कितें झाडांक जाय तितलें सारें आसलें तितलें मेळ्ळें आसता तातूंत मस्त बरी पिडायांची साद येता नाक्षे बरें करून काडूंक आनी आतले नितळ दवरूंक एक अवकाश मेळ्ळा थोड्यांच्या जिवानात आतां मस्त बदलाव जावन पुरो आतां कोणी आमचो व्हॉट्सॅपान धाडला पळय आतां ते शॉर्मा आनी बरें बरें टेस्ट बदलल्या म्हणून ते हात धुतात तशें आतां हात धुवचे पळयलां आतां मस्त कडेन हांव गेल्ल्या कडेन सडन एक हात धुवची सोय सुरू केला उठून हात धुवचे आनी तेय हात धुताना इट इज फॉर 20 seconds एटलिस्ट मिनिमम तुवें एक खंयचे ट्यून कर सिंग कर ते बरें करून गोश्टून पुरा डॉक्टरान सांगलां बरें ते नाक्षे पंदा ते एक आसा पळय सारें तें काडचें तें मुख्य मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड इन अ वे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट पीपल लर्न अबाउट पर्सनल हायजीन आमकां पर्सनल हायजीन आमकां ल्हान आसतना आमी स्कुलाक वयताना हें आमकां सांगलां पूण कोणें फॉलो केलें सगळ्यांनी म्हणून हांव जनरल उलोवचें दत्काल काडचें उडोवचें सिंपी उडोवची ते बरोबर आतां रावीचें आनी एक म्हळ्यार शिको काडटाना आमकां एक हो तुमी सांगला मुखार शिको काडटाना आमकां एक दोळे काल जाता म्हळ्यार तुका सडन तुवालो काडचे भितर शींक येता काय काल जाता म्हळ्यार आतां अशें रंगा शिको काडटा रंगा काडल्या जाल्यार तितल्या जाग्याक मात येता शिवाय तुवालो काडचे भितर शींक येवन जाता सडनली कॅन डू दॅट दिस हॅज टू बी अ रिफ्लेक्स मुवमेंट सडन एल्बो हें करता शिंगो काडटा ते आमकां मुसलमान ती सवय ना आनी कोंकणी येताना हें करता कोंकणी येताना टेस्ट कोंकणी काडटा तुवालो काडून तुका अवकाश मेळना जाल्यार थोडे भलायकेचे रिती गोश्या आमकां शिकूंक एक अवकाश आनी तें पाळूंक एक तशें दिसता आनी एक डॉक्टर चिंत्या एक वायरस आशिल्ल्या व्यक्तीक साबल्ली जळार आनी एका व्यक्तीक वचून साबास जाल्यार त्या व्यक्तीक वायरस पसारता ते जळारीच्या कुडीक गेल्ल्या फुडले वायरस मरतात आनी जळारी जावन पिडा दुसऱ्याक वचना आनी एक पळयलां म्हळ्यार आतां आजकाल हांव काल कडेन एअरपोर्टार जालो सकड मास्क घालून भोंवतात आमच्या लोकांक त्याच्या विशयी परतून सुमा सांगला आनी एक उड दवरचें कालें म्हळ्यार मास्क घाल्ल्यान पिडा आडोंक जायना कितें म्हळ्यार मास्क घालून करतात मास्क घाल म्हळ्यार तुका एक दोन शेड ताप खोंकले आसा जाल्यार तुवें मास्क घाल्ल्यान तुजें जावन भायर येवचें तें उणें जाता आतां तुका भलायकी बरी आसा तुका कांय समस्या ना जाल्यार तुवें मास्क घाल्ल्यान कितेंच तुका बरें पडना घालना थोडे कितें करतात मास्क घालतात आनी मास्क करून अशें करून खुरपितात हांवें पळयलें आसा अशें करतात हे काल म्हळ्यार हात नितळ दवर जाता तितलें तुज्या मुस्काराक हें लागें नासतना हें कर म्हणून सांगता ताच्या हें घालें म्हळ्यार सगळ्या मुस्कारा हें घाल काल दोळे आनी नाकाचो बुराक मात सोड न्हू तशें घाल्यार भशेन तुज्या हात मुस्कारा लागचे ना दॅट कॅन गिव यू मोर प्रोटेक्शन रादर दॅन जस्ट वेअरिंग ए मास्क आनी मास्क एका दोळा पिडा ना जाल्यार
ते घरा कला पिढी असताना जाल्यार मास्क घालची गरजच ना ओके आणि मास्क घालल्यार कित्यांत बरें पण जायना देखून मास्काक बेश्टे बेश्टेच पयशे पाड करनाका ताच्या बदल्याक एका जवळ पीड आसा जाल्यार एकान करता म्हळ्यार तुम्ही वस्त्रां आसा न्ही कॉमन वस्त्र ते एक कातर न्हू 2 वस्त्रां सांगाता घालून ताका शिवण घालून ताका 4 घालून ते बंद येता ते सुलभाचे मास्क सकाळी जावन सांजे मनशार घालून सांजेर बरें करून धुवन वताक पण सुकोवन या हे कर जाय जाल्यार इस्त्री करून दुसरेच परत्यान बंद येता हे बरें कित्याक म्हळ्यार सगळ्यां मेडिकल वचून तो मास्क काडण्याचें म्हणना आता मेडिकलाक गेल्यार रे तुका मास्क एक मेळना आनी एकाला म्हळ्यार 3 रुपयांचे मास्क आतां 25 रुपयांक विकूनात म्हळ्यार इन एवरी एडवर्सिटी देर इज एन ऑपॉर्च्युनिटी देखून आनी मेडिकल शॉपांनी घालें गेला फस्ट ते मास्कां भितर दवरला मागीर आर्टिफिशियल स्केर्सिटी केल्या आनी आतां मास्क आतां म्हाका एकलो म्हणलो 2 मास्क घेवन आयलो विचारलें कितले दिले गी म्हणून 50 रुपये दोनांक बारीक विशेष हांवें एक सादारण वाघ मारला बरी म्हाका 2 मेळ्ळी पण हांवें सांगलें म्हाका 100 रुपये दोनांक ती 3 रुपये आलो तातूंत 3 रुपयान ती 1.5 रुपये फायदो आतां पळय तें जालें न्हू आनी आतां सॅनिटायझर्स पुरा मुक्त जाले सॅनिटायझर ल्हानशे ते मेळटाले ते येना मेडिकल शॉपान ना काडलें करना सॅनिटायझर घरा व्हरून काडलें करतात सॅनिटायझरची गरज ना ते एक तेवढं असतो तुम्ही म्हळ्यार सॅनिटायझर केदाळ गरज म्हळ्यार तुजी त्या पयणार आसा ही हात धुवंक जर अवकाश मेळना आतां विमानार बसार वयताना जो आसा तें तुका हात धुवंक आनी तुका अवकाश मेळना तस जाल्या संदर्भार मात्र सॅनिटायझर एक करचे शिवाय हात सबू घालून हात धुवचे तितलें बरें दुसरें ना देखून घरांनी सॅनिटायझर दवरची गरजच ना घरा सबू घालून हात धुले खंयच्याय तरेचो सबू जाता सबू घालून बरो करून सबू म्हळ्यार आतां वयल्यान मुखल्यान बोटांच्या इड्यांनी नाक्षाच्या इड्यांनी सबू घालून बरें करून धुयचे आनी घरा भितरच आसाय भायर वचनाय जाल्यार हात घालून हें हात धुवची गरज ना टॉयलेटांत वचून भायर येताना मात हात धुवचे शिवाय घडी घडी वचून हात धुवची ती एक मागीर गिरांत जाल्यार कश्ट खाली घरांत वचून भायर गेल्ल्या वेळार या पब्लीक जाग्यार गेल्ल्या वेळार तेय जावन घरा भितर आयिल्ल्या तक्षण हात धुवची ती एक बरी सवय सगळ्यांनी करची बरी केदळाय पिडा आसूं दी ना आसूं आनी घरांत आसतना घरा भायर वचना जाल्यार बेश्टे बेश्टे सॅनिटायझर घालचें घरा भितर दुसऱ्याक येनासतना मास्क घालची ती गरज ना ते अर्थ नातले विशय आनी मास्क बांदल्यान पिडा आडावंक जायना हें उडास दवरचें तें आतां CDCन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगलां लायनल बाबान अपूर्बायन सांगलां तें ना तें दॅट इज अ प्रूव्ड थिंग इट इज ओन्ली रिक्वायर्ड एखाद्या वेळार तुका पिडा आसा जाल्यार या तूं एका पिड्यास्ताची साखरी करताय जाल्यार थोड्या वाट्यान तुका प्रोटेक्शन दिवचे खातीर मात्र मास्क वापरचे शिवाय ना जाल्यार सर्जिकल मास्कान कांयच बरें पण जायना आतां मार्केटांत विकतात यू यूज दॅट N95 म्हणल्यार मास्क ताका आतां लागीं 400 रुपया मोल आसा एक आसा तें वापरयत मात्र तें घरान आसतना उस्वास बांदलें बरें जाता उस्वास ते जायना देखून मास्क बांदची ती गरज ना तूं आलो बांदी जाय जाल्यार तुमकां तितलें जायचें जाल्यार तूं आलो बांदतात न्ही तूं आलो बांदी येते परने वस्तू आसा जाल्यार तें काण बांदी येते हांवें सांगलें बरी घरांत तुमी मास्क करना तें करी मागीर आनी एक वॉट्सॅपान जाता पळय सोरोप गेल्यार व्हायरस रावता मागीर थोड्या जाणांच्या कारण सांगल्यार गायचें मूत या शेण हें पुरा खंय दोनायलें आमकां खबर सो ते आमी बरोबर ते नाल्यार आनी मॅसेज आयले ते फॉरवर्ड करनार तितलें लेसन म्हणटात बेस्ट थिंग आतां टीव्ही ऑफ करचे मोबाईल ऑफ करचे म्हणून म्हळ्यार थोडे आमी कांय चिंता थोडे फाटी व्हॉट्सॲपार येना पुरा सत म्हूण चिंता व्हॉट्सॲपार म्हणजे पुरा सत न्ही पण हें क्रिएट करून तें धाडूंक जाता म्हळ्यार ओके वीक्षकांनो आनी एक अति गरजेचें सवाल आनी म्हाका जायत्यांनी फोन करून विचारिल्लें सवाल जावन आसा आनी ते हांव डॉक्टर कंडिजॉन ह्या सवालाक तुमकां बारीक अपूर्बायन जाप दितलो ते खंयचे म्हळ्यार डॉक्टर सवाल अशें आमच्या समाजांत आतां जायते जावन खाजरी स्त्रियो गर्भेस्त आसात एखाद्या ह्या गर्भेस्त स्त्रियेक हे व्हायरस लागलें जाल्यार ताच्या गर्भांत आशिल्ल्या त्या बाळशाकी लागता की वय म्हळ्यार गर्भेस्तपणाची अवधी कितें आसा त्या वेळार नॅचरली तांची इल्ली प्रतिरोधक सकत उणी आसता त्या वेळार नुस्तें पिडायलो चड जावची साध्यता आसा आनी एकदा आवयक लागल्यार ते भुरग्याक लागची साध्यता आसा आनी आवयक गूण जाता आवयक गूण जाता जाल्यार म्हळ्यार आवयक रिस्क तशें विशेष रिस्क म्हणून ना साधारण रिस्क आसले बरें आनी ती भलायकी बरेत आसतात आनी मस्त जावन गर्भेस्तोंच्यो स्त्रियो तरणाट्यो आसतात भलायकी बरेत आसतात देखून तांकां मरणांतीक तरान अनुवारेत म्हूण सांगूंक जायना तांणी रिकवर जावचे चान्सीस आर ब्रायट एंड व्हेरी हाय आनी त्या वेळार त्या जल्मल्या भुरग्याक नॅचरली जल्मातनाच कोरोनाच्या विरोध इम्युनिटी आसता तशें जावची साध्यता आसता पूण ह्या विशयान विशेष म्हणून येना आनी ताका विशेष रिस्क म्हणून आतां आमी मांस मसली खावं येत गी कित्याक म्हळ्यार आतां ह्या दिसांनी
कुंकडां जावन ताप येता हाचे जावन हे व्हायरस येता आनी बरो म्हणून जायत्या लोकांना आतां कुंकडां मास खावचें सोडलां जायते कुंकडां कोण तयार करतात ते प्रधानचे आहले कुंकडां नाश करतात हे पर आमी वॉट्सॅपार वाचता आयकता ह्या विशीं तुमी कितें म्हणटा आनी एक उडास दवरचें कुंकडां जावन येवसो ताप कितें आसलो ताका कुंकडां ताप पयलीं ताका हंदी ज्वर म्हणले हंदी ज्वर म्हळ्यार दुकरां जावन तो ताप येता म्हणून सांगून तें आसलें ताका स्वायन फ्लू म्हणून पयलीं हें सांगलें मागीर H1N1 म्हणून आतां हक्की ज्वरा म्हणटात आतां सुकण्याचो ताप कितें आसा तो कितें आसा त्या सुकण्याच्या फार्मांनी काम करतल्यांक मात्र जिव्याक कुंकडां जावन तो ताप तांकां येता तांचे जावन दुसऱ्याक येता शिवाय कुंकडाचें मांस केल्ल्यान येना एवढाच दवरचें कुंकडाचें मांस रांदून केल्ल्यान दुकरा मांस रांदून केल्ल्यान 75 तरांची ह्या तरान बदलूनची पिडा येना एवढं असतोचें देखून कुंकडा मांस केल्ल्यान दुकरा मांस केल्ल्यान कितेंच बाधक ना एवढं असतोचें कुंकडाचें मांस 75 तरान रांदून केल्ल्या कुंकडाचें मांस 75 तरान भलायकेक येना एखाद्या वेळार तें बर्ड फ्लून आसून तें कुंकड मेल्लें जाल्यार तस जाल्यार कुंकडाचें मांस रांदून केल्यार कांय जायना हांव नजो पूण रांदून केल्ल्यान कांय जायना एवढंच दवरचें देखून कुंकडा मांस केल्ल्यान पिडा येना हें आमच्या लोकांक उडास दवरचें ही पिडा फकत एका मनशान पोर लायनाल बाबान सांगलां कोंकली काडटाना वा शिंक काडटाना ताचे थेंबे कितें उसळटात ते पडोन आसतात ताका आमचे हात लागता तो हात मागीर आमच्या तोंडाक नाकाक मुस्काराक खंय लागता तशें ताका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन म्हणटा शिवाय तसो आतां तितलो पयस बसला ताचे तो कांय कोंकली काडिना शिंको काडिना जाल्यार वाऱ्यार ताचे जावन म्हाका पिडा येना एवढो आसतो तशें येना देखून मास्क केल्ल्यान मासली केल्ल्यान कांय बाधक ना पोर तुमी सांगलें सर बॅटाच्या इंटेस्टायनान मस्तो व्हायरस आसतात म्हणून सो डॉक्टरान तुमच्या लागीं थोड्यांक एक संवय आसा शिकारेक वेचे आनी शिकारेक धरली खंयची मनजत आसा ताचें मांस खावचें हांव आतां चिंता ही एक जोगती वेदी म्हणून एक संदेश दिवंक शिकारेचें मांस आतां ती मनजात कितें खाता रानांत आमी नेना सो हें मांस खावयेत गी ह्या विशयान तुमी एक आमी म्हळ्यार शिकारेचें म्हळ्यार आमचे पैकी रान दुकराचें मांस थोडे फावटी रान बोकऱ्याचें मांस रान कुंकडाचें मांस आनी बरो हें करतात साळे आनी बरो खातात ते बरो खातात तातूंत कांय म्हळ्यार ताच्या पोटा भितरले आनकिड्याचें कितें आसा तें कंप्लीट नितळ करचें बरें तातूंत कितें आसता म्हूण सांगूंक जायना आनी मांस रांदून केल्ल्यान बाधक ना बाधक ना आतां ही पिडा सोडावत आमी आतां पळयता इटेलींत आनी थंय प्रायेचे मनीस ह्या पिडेक बली जाल्यात ओके सो आतां आमच्या घरांनी कडेन प्रायेची मनशां आसात सांगात पिडेस्त मनशां आसात सो तांची आमी खंयच्या रितीन आतां जतन घेतली न्ही एखाद्या वेळार पिडा लागल्यार तें कशें तांकां रिस्क आसली तशी रिस्कान कांय आसा ओके तशें म्हळ्यार तांची नॅचरल इम्युनिटी उणी आसता देखून तांणी पिडेस्त तांची साध्य थंयसर ओके सत्राय म्हळ्यार तांणी आतां जाता तितलें ही पिडा हांगा जावन वेता म्हणसर तांणी घरा भितर तशें बरें ओके पब्लीक सुवातेक वेचें सार्वजनीक जागे वेचें जाता तें आडयल्यार बरें म्हण दिसता म्हळ्यार ही पिडा उणी जाता म्हणची आनी हांवें एक वाचल्लें आसा कोण सिगरेट ओडटा बिडी ओडटा ताचे लंग्स वीक आसतात तांकां ते कशे केअरफूल रावचे म्हणून कोणें एक आर्टिकल बरयलां देखून हें स्मोक ड्रिंक्स न्ही स्मोक when your lungs are not strong तुमी सांगचे सरकार ते म्हणटा देखून ते इटलीन मुसळ स्मोक करतात आनी चायनीन हायेस्ट स्मोक करचे आनी प्रायवंतांक ते म्हळ्यार स्मोक करन तांचे लंग्स इल्लेशे स्ट्रॉंग ना तशें जावन कांय मे बी द फर्टिलिटीज आर मोर बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन द बॉडी इन द सिस्टम इटसेल्फ आमच्यान तशें आमी तितले सिगरेट ओडचे आनी परत आतां आमी कोणी पळयना बिडी ओडचे देखून आमच्यान कांय तशें विशेश रितीन येवचें ना डॉक्टर आतां इम्युनिटी सिस्टम आतां सोडोवंक साध्य आसा गी सोडोवंक साध्य आसा जाल्यार खंयच्या रितीन आमी ते चड करीत ताका आतां हाळे आमच्या कुडीची प्रतिरोधक सगळ्यात इम्युनिटी सगळ्यात कितें आसा ती एकाच फावटी सोडोवंक जायना ते म्हळ्यार एक हळतान तें सोडची गजाल जरा तरान बऱ्यान भलायकी सांबाळची लायनाल बाबान सांगलें बरी इम्युनिटी उणी जावन प्रमुख एक सवय आसा कांय म्हळ्यार स्मोकिंग बिडी जावन दी सिगरेट जावन दी ती ओडूंक नजो एक दुसरें एक्सरसायज करन म्हळ्यार भलायकी बऱ्या तरान सांबाळून कितें जनरल हेल्थ कितें सांबाळचें तें मागीर जेवणा काळांत जाता तितले फळ वस्तू म्हळ्यार प्रत्येक जण विटामीन सी आसच्या खातीर आनी उरलेले विटामीन आसच्या खातीर फळ वस्तू चड खावचे मांस मसली खाता आमी तातूंत काही प्रॉब्लम ना पूण रांदयेचें खाण इल्लेशें चड खावचें मागीर मितीच्या की चड सोरो पियेनासतना रावचें म्हळ्यार तो सोरो बंद करा म्हणून सांगचें न्ही ती खातीर म्हळ्यार जराल तरान भलायकी सांबाळली जाल्यार गुड लायफस्टायल म्हणटा आमी तें सांबाळलें जाल्यार नॅचरली पिडे विरोध
एक सकत असता म्हणजे एक एक्सरसाइज करचे म्हळ्यार व्यायाम करचे आनी सिगरेट बिडी खंयच्याच तरांक वापरनासतना रावल्यार इम्युनिटी चड येता शिवाय एकच पटी इम्युनिटी सोडोवंक कांय करया म्हणल्यार बरें जायना तशेंच न्हीद बरी करची म्हणटा 7 to 8 hours ऑफ स्लीप म्हळ्यार कारण जनरल लायफस्टायल गुड हेल्थी लायफस्टायल नॅचरल इम्युनिटी चडता शिवाय नॅचरल इम्युनिटी सोडोवंकच म्हणून वखदां अशें बारी उणें आतां विटामिन्सांनी बरें दितात पूण तातूंत कितें प्रयोजन पडटा म्हूण सांगूंक जाय बरें डॉक्टर आतां आमी कार्यक्रमाच्या आखरेक पावल्या आतां निमाणे तुमी एक दाक्तेर जावन आमच्या सर लोकांक कितें संदेश दिवंक आशेता एक कालिंग म्हळ्यार तुमी उडास दवरचें कालिंग म्हळ्यार ह्या पिढेंत मस्त जाण मरनात एक उडास दवरात देखून मरणाची भिरांत नाका 100रांत 2 या 3 जाण मात्र पिडा आयिल्ले मरतात सो लागीं लागीं 80-85% जाणांक पिडा कांयच बाधक करिनात आनी आस्पत्रे वेची गरज आसना खाली शेळ ताप आसा जाल्यार ताका ट्रिटमेंट काण केल्यार उणें जाता उरल्या 10-15% जाणां पैकी पिडा इल्ली चड आसूं कोणाक येद्दोळसूं कुडीची प्रतिरोधक शकत उणी आसा जाल्यार येद्दोळसूं पिडा लागल्या जाल्यार तसल्यांक पिडा चड जावची साध्यता आसा तसल्यांनी पिडा आयिल्ल्या वेळार येद्दोळ पर्यंत तांकां कोण ट्रिटमेंट करता तसल्या फिजिशियना लागीं वयचें ताका कन्सल्ट करचें ताचे कडेन वखदां काडून घेवची ताणें एक थोडें एडमीट जायचें म्हण सांगल्यार एडमीट जावचें एक दुसरें आतां परगांवांतून आयल्यात तुका पिडा अशी साध्यता आसा म्हणून दाखते सांगतात आनी 14 दीस तुवें घरा रावचें म्हणून सेल्फ क्वॉरंटायन म्हणून हें आसा आज बॉम्बे आनी कांय केलें म्हळ्यार सील घालून तर केल्या इतल्या 30 तारखे भितर ह्या मनशान घरा भितर बसचें म्हणून देखून तांणी सांगलां तशें करचें बरें हांव आज आमच्या आस्पत्रेंत पळयलें सेल्फ क्वॉरंटायन सांगलो एक मनीस आस्पत्रेक आज आयला दुसरे काल्या समस्या म्हळ्यार आमी एक उडास दवरचें कारण म्हळ्यार आमचे तावन पिडा दुसऱ्यांक वचनातले प्रत्येक जावन पिडा आशिल्ल्या गांवांत तावन हांगा आयला जाल्यार वा खंयच्याय तरांक चिंते आमच्या घरा एकल्या पिडा लागली आनी आमकां भलायकेचें संकार म्हळ्यार 14 दीस तुमी घरा रावचें म्हणून आमकां एक दाडा ताकीद दिल्या जाल्यार आमी घरा रावचें बरें दुसऱ्यांक पिडा लागनातले देखून पयलें भिरांत हें करा मागीर पिडा येनात ते बरी जाता तितले आमी प्रयत्न करया आमचे वरी हांव एक सांगता तुमी कितले प्रयत्न केले जाल्यार पिडा येवची 100 फावटी आडावंक जायना प्रत्येक जावन जाता तितले हात धुवन नितळ दवरचे आनी हात तोंडाक वरचे आडावचे जाता तितले आतांच्या काळार जाता तितले गरजे भायर घराच्या भायर वचनासतना रावचें आनी पब्लीक सुवातेक वेचें आडावचें इतलें केलें जाल्यार पिडा येवची आडायले थँक्यू डॉक्टर मोगाळ वीक्षकांनो पॉझिटिव्ह चिंताप केदाडारी बरेंच आनी आमी तें चिंताप आमचें तें मस्त बरें काम करता म्हाका ती पिडा येना सायबा म्हणून जर तर तुमी तशें चिंता जाल्यार बरेंच पूण एक गजाल आमी हांगासर मतीन दवरूंक जाय आमची तकली घट आसा म्हणून आमी वचून वणून एक धडयल्यार या फातराक धडयली जाल्यार आमची तकली कितें जाता म्हणून आमकां कळीत आसा हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आमी कितल्या भलायके पर्यंत आसल्यार येवडना कुशीत पूण ह्या पिडे विशीं आमी सगळीं जागृतकाय घेजय आनी म्हणून तुमचे लागीं म्हजी विनंती सांगतच मोगाचें न्हू आनी एक गजाल हांव सांगूंक आशेता आस्पत्र्यांनी जायते दाक्तेर नर्सां आनी इतर शिबंदी आपलो जीव रिस्केर घालून म्हणले बरी काम करतात आतां जर तर एका व्यक्तीक पिडा लागली जाल्यार ताणें खंय वचचें आस्पत्रेकच वचचें त्या देखून आमी आतां सगळ्या संवसारांतल्या लोकां खातीर मागून आसा हांव विनंती करता दिसपट्टे आस्पत्र्यांनी वावर करच्या सर्व शिबांदे खातीर आमी आमच्या मागण्यांत तांचो उडास दवरया तांकां ह्या पिडेसाची साखळी करून कुरपा दिवं दी देव तांकांय पिडेंतले राखोन दी म्हणून दिसपट्टे आमी मागया सांगतच जायते विज्ञानी प्रयत्न करनासात ह्या एका कोरोना व्हायरसाक वखद सोदून काडून तांणी करच्या प्रयत्नाचेरय देव आशिर्वाद करून दी म्हणून मागया सांगतच जाता तितल्या बेगी ह्या कोरोना व्हायरसाक वखद फावो जावन दी म्हणून आमी आमच्या मागण्यांत उडास दवरया आनी आज ह्या कोरोना व्हायरस विशयांत आज मस्त आमकां माहिती मेळ्ळी आनी खंडी जावन कितें करी जाय म्हणलें आमकां कळ्ळें खंडी जावन आमचें बेल उणें जालां तें सत त्या देखून आज आमच्या ह्या स्टुडियोक येवन भोव आपुरबायेन आमकां माहिती दिल्या लोकां मोगाळ डॉक्टर एडवर्ड नजरेत पूण शेताचे वडील जावन आसच्या मनातीक बाब विल्फ्रेड रोड्रिगस तशेंच जनारी व्यक्ती जावन आसच्या मानेस्त लायनल आराना तुमकां तेगांयकी कार्मेल किरण चॅनलाच्या तर्फेन हांव धन्यवाद म्हणटा तुका देव बरें करूं. देव बरें